राज्य काँग्रेस पक्षान हांगाच्या अल्पसंख्याकांचो फकत विधानसभा वेंचणुके खातीर वापर करून आमचे कडेन अन्याय केला। आता अशे स्वार्थी पक्षाचेर विश्वास दवरप कठीण आसा। ते खातीर आमी काँग्रेस पक्षाचो राजिनामो दिता, अशी माहिती गोय प्रदेश काँग्रेस अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष नजीर खानान दिली। वास्को बायणा हांगा आपल्या कार्यालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो। तशेंच फुडल्या 2 म्हयन्यांत सध्याच्या काँग्रेसीचे 8 आमदार दुसऱ्या पक्षांत प्रवेश करतले असो दावो ताणें व्यक्त केला। Work for the people, I have to work for the people of Vasco, Mudrogam, Daboli, and for the Goa also. My leadership will remain. Leadership माझी खंय वचना ना, हांव काम करतलो पब्लिकाक लागून. बट काँग्रेसीन कितें आमचे वांगडा केलां पळय, इट्स व्हेरी रॉंग एंड रॉंग मेसेज वयतली फॉर एंटायर गोवा। फाल्यां हेंचे कडेन कोण लागीं वचना, कोण लागीं वचना, कितें हेंच्यांनी बॅकस्टॅप केला। सो म्हाका आमकां कांयच प्रॉब्लम जायना, कित्याक आमी पार्टीक लागून भरपूर काम केलां। काँग्रेस इज अ नॅशनल पार्टी, वी रिस्पेक्ट द पार्टी, बट इन गोवा GPCCचे एडमिशन आसा ते टोटल फेलियर आसा। आनी तशे खुबशे आमचे मेंबर्स आनी आमचे लिडर्स आसा पळय ते सोडपाक बसला बिकॉज ऑफ वॉट ए जंपिंग फ्रॉम हियर एंड देर। फक्त काँग्रेसीन जावपाक लागला आनी खंयचीच पार्टी जायना। ऑपोजिशन तांकां झगडपाक नाका, तांकां फक्त पावर जाय। अरे तुमकां 11 सीट दिल्या, तुमी ऑपोजिशन रावन बरें झगडून बरें काम करपाक शकता, पूण आमची मेहनत कित्याक रे? आमी आतां जे मेहनत केला पळय ते झिरो जालें न्हू। आमी मेहनत करतले, आमी फ्रॉम ग्रासरूट मेहनत करतले आनी तुमी सडनली केक खातले आनी वयतले। ताका लागून मायनॉरिटी डिपार्टमेंट तेंच्यांनी आमकां डिजॉल्व करूं ना, आमी फोर्स केला तांकां डिजॉल्व करपाक। कित्याक GPCC आमचे कांय आयक नासले, AICC आमचे कांय आयक नासले। जस्ट ही वॉज गिवन पोस्ट, वी हॅव वर्क, आमी आमचें काम केलें आनी GPCCन आमकां ओवरलूक केलें। ताका लागून आमी मास आमचे जितले मेंबर, स्टेट कमिटी, ब्लॉक प्रेसिडेंट, हांव तांकां डिजॉल्व करता आनी आय एम रिजायनींग फ्रॉम द प्रायमरी मेंबरशीप ऑफ काँग्रेस ऑल्सो। तांकां आनी चान्स दवरना की म्हाका टर्मिनेट करपाक।